शिरगांवा जाल्ले चेंगराचेंगरीचो रिपोर्ट येवपाक आनीकूय कळाव जातलो। चेंगराचेंगरीत 6 जाणांक मरण आयिल्लें जाल्यार 70 जाण जखमी जाल्ले। 8 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्ली, तातूंतल्या 6 जाणांची भलायकी सुदारल्या आनी 2 जाणांची भलायकी अजूनय हुस्क्याची आसा। घडणुकीचो तपास करपा खातीर फॅक्ट फायंडींग समितीची नेमणूक केल्ली। IAS संदीप जॅकीस हांच्या नेतृत्वाखाला नेमिल्ले हे समितीत पुलीस उपमहासंचालक वर्षा शर्मा तशेंच दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा हांचो आस्पाव आसा। चेंगराचेंगरी उपरांत संदीप जॅकीस हांणी शिरगांवा वचून प्रत्यक्ष पळोवणी केल्ली। ह्या वर्साच्या शिरगांव जात्रेक फातोडेचेर ज्या वेळार होमकूंड पेट्टा त्या वेळार स्टॅम्पेड जाल्लो आनी थंय 6 जाणांक आपलो जीव वगडावचो पडलेलो आनी ह्या प्रकरणान जेन्ना खोलायेन चवकशी करपाचें मुख्यमंत्र्यान ठरयलें तेन्ना मुख्यमंत्र्यान हेचेर एक हाय लेवल मिटींग महालक्ष्मी बंगल्यार घेतली। जाल्यार ह्या मिटिंगेक अशें ठरलें की खुबशे जे वरिश्ठ अधिकारी कलेक्टर म्हणत किंवा पुलीस अधिकारी DYSP PI इवन SP धरून सगळे ट्रान्सफर जाले आनीक ह्या प्रकरणाचेर खंय तरी एक इन्व्हेस्टिगेशन्स सुरळीत करपाक लागून एक फॅक्ट फायंडींग कमिटी म्हणून मुख्यमंत्र्यान बसयली। जाल्यार ही जी फॅक्ट फायंडींग कमिटी आशिल्ली हिजो जो चेअरमॅन आसा तो संदीप जॅकीस आनी तेजे वांगडा डेप्युटी IGP जी वर्षा शर्मा ती आशिल्ली आनी त्याच बरोबर साऊथ गोवाचो SP टिकम सिंग वर्मा हेंची एक टीम तयार केल्ली मुख्यमंत्र्यान आनी एक फॅक्ट फायंडींग कमिटी हेंकां तिगांकूय घातलेले आनीक हेचेर जेन्ना शिरगांव जात्रेची चवकशी जाताली आनीक वेरी नेक्स्ट डे म्हणजे आयताराक ही रिपोर्ट दितली आनीक फॅक्ट फायंडींग एक्झॅक्ट कितें घडलां हेजो जो रिपोर्ट आसा तो आयताराक मेळटलो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलेलें। पूण जेन्ना आयताराक रिपोर्ट मेळना जाल्यार आमकां खंय तरी आशा आशिल्ली की हो जो रिपोर्ट आसा तो सोमाराक मेळपाक शकता। पूण गोमंतक टीव्हीक सुत्रां कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हो जो रिपोर्ट आसा तो जो IAS ऑफिसर संदीप जॅकीस आसा हेणी सांगलेलें आसा की आनी हो जो रिपोर्ट तयार करपाक लागून आनीक 2-3 दिसांची तांकां गरज पडटली आनीक 2-3 दिसांनी तो हो रिपोर्ट तयार करून सरकाराक दितले। सो ह्या बाबतींत जी अपडेट येता ती आमी तुमचे मुखार पावयत रावतले। अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।